जाणवाय चॅप्टर 11 एका भाग्यवंत प्रवाद्या उदेशी तिणें तांचो वावर येसवंत केलो. कोणेच वस्ती करूंक नासलेल्या अरण्यांतल्यान तांणी प्रवास केलो आनी कोणूच पावोंक नासलेल्या जाग्यार तांणी आपले तोंबू ताणले. ते आपल्या दुस्माना आड काळजीदारपणान उबे रावले आनी तांचेर झोयत व्हेले. पयली आत्ती पोत्ती दिशा उदकाचें विजमीत. आपूण ताणेल्ल्या वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी एका खडपांतल्यान तुवें तांकां उदक दिलें. एका अखंड खडप्यांतल्यान तांचे तानेक वखद दिलें. ह्या उदेशी जें कितें तांच्या दुस्मानांक खास्त लावपाक देवान वापरलोलें तेंच तांकां आपल्या अडचण्याच्या वेळार उपयोगाक पडलें. तांणी तुजे पोरजेच्या भुरग्यांक मारून उडोवपाचो कायदो काडलोलो देखून तांच्या रोगतान आनी मातयेन व्हांवतें नदीचें उदक खोदोल गेलें. तांच्या दुस्मानांक कशे तरेन खास्त लायली ताची रूच मेळचे खातीर अरण्यांत आसतना आपले पोरजेक ताणें दवरली आनी आशा सोडपाच्या वेळार तुवें तुजे पोरजेक भरपूर उदक दिलें. तांची परिक्षा कोत्तालो तेन्ना तुज्या रागाचें फर्मोण देव नासलोल्यांक कसो वळवलायतालो तें तांकां समजलें. एक बापूय आपल्या भुरग्यांची परिक्षा कोत्ता तशी तुवें तुजे पोरजेची परिक्षा केली. पूण दुसऱ्यांक तुवें एका काकलूत नासलोल्या राजा भाशेन खास्त लायली. तें मागीर तुजे पोरजेक लागीं आसूं वो पयस आसूं तांकां सगल्यांक तुवें एकेच भाशेन वळवळायले. आपल्या कर्तुबांची तांकां दुपेत दूख जाली आनी तांच्या कर्तुबांक लागून तीं पिंगरोलीं. आपल्याक दुसऱ्यांच्या बऱ्यापणा खातीर खास फावो जाता म्हूण समजतच हें सर्वेस्पराचें काम म्हूण तांकां समजलें. खूब काला आदीं तांणी कोणाच्यो मस्कऱ्यो आनी निंदा केलोली ताचें येस पळोवन ते अजापले. तांचे ताणें सारकी ताण प्रमाणीक मनशांक केन्नाच लागोंक ना. इजिप्ता सवें देवाची सोंसणीकाय. तांच्या नश्टेपणान तांकां मूर्ख चिंतनांनी वायट मार्गार पावयले आनी ते जिवाण्यांक दुसऱ्यांक वीट हाडपी आनी चिंतपाची कसलीच पदवी नासलेल्या जनावरांक भोजपाक लागले. देखून तसलींच निर्बूद जनावरां धाडून तुवें तांकां खास्त लायली आनी पातोक आदारता त्या प्रमाणें ताका खास्त फावो जाता म्हणून तुवें तांकां शिकयलें. तुजे महाशक्तीच्या हातांचे पदवेन आकार नासलेले वस्तूंचो तुवें संवसार रचलोलो. एक वांशवेलांचो वो शिवांचो हिंड धाडून त्या लोकांचें निसंटन करूंक तुका तांक कमी नासली. वो नाकांतल्यान उजो भायर काडपी वो घाणायरो धुंवर सोडपी वो दोळ्यांतल्यान भिरांकूळ किट्ट्यो शिंपडायतात तसल्यो नव्यो आनी भिरांकूळ मोनजाती रचून येताल्यो. त्या मोनजातींनी क्रूरपणी तांकां मारून उडोवपाकूच न्हय बगर तांच्या भिरांकूळ स्वभावाचेर नदरूच पडल्यार ते मरण पडटले आसले. त्या भायर तुजे एकेच फुंकीन ते मरण पडटले आसले. न्हीद तांच्या फाटल्यान लागून तांकां ती ताच्या स्वासाच्या बळान गिरगिरावन उडयतली आसली. पूण जें कितें सगळें तुवें मांडलां तें मेजून आनी मापून केलां. देवाचे सोंसणीकायेची समजणी. तुजी महान शक्ती सदांच तुजे सेवे खातीर आसा आनी तुज्या पदवेदार हाताच्या बळाक कोणाच्यान मोजो म्हूण फुडो करूंक जायत. तागडेचीं ताटां आलोवंक लेगून पावना ते धुल्लीचे कुणये परी
आनी सकाळीं जमनीर पडटा त्या दोवाच्या थेंब्या वरी सगळो संवसार तुजे मुखार. सर्वेस्परा तरी तूं सगळ्या थंय काकूचार, कित्याक तुज्यान सगळ्यो वस्तू करूंक जातात आनी आपल्या पातकांची दूख धरून मनशांनी आपलें जिवीत बदलचे खातीर तांच्या पातकांचेर तूं दोळे धांपून दवरताय. आनी आसात तितल्याय वस्तूंचो तूं मोग कोत्ताय आनी तुवें केल्याय ताचो कांटालो धरिनाय, कित्याक कसलेय वस्तूंचो तुवें द्वेस केल्लो जाल्यार तूं ती रोचचो नासलोय. आनी ती रोचूंक तुका खोशी नासली जाल्यार ती खोशी वस्तोली आसली तर, आनी तूं तिका आपूण उपजयनाय जाल्यार कशी ती सांबाळून उरतली. सगळ्या जिवाचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, देखून सगळ्यो वस्तू तूं सांबाळटाय, कित्याक त्यो सगळ्यो तुज्योच आनी तुजो अविनाशी आत्मो सगळ्या वस्तूंनी आसा. देवाचें उतर हें.